म्हाका खूब बरें दिसलें बेल ऑप्शन ग्रांट जाली, कित्याक थोडे फावटी हार्डवर्क आसता पळय तो इट पेज आफ्टर यू गेट एन ऑर्डर. आमचें काम आमी केल्लेंच, आमी बेल फायल केली 29 30 ती आमी आर्ग्युमेंटां दवरिल्ली आनी आज ताजो रिमांड कम ऑर्डर्स आशिल्ले. सकाळीं मॅडमीन थोडी क्लॅरिफिकेशन्स घेतली आमचे कडल्यान, इंटरवेन्शनूय आयिल्लें, सो इंटरव्युनरा कडल्यानूय आर्ग्युमेंट्स जाले आनीक सांजची आतां ऑर्डरीक आशिल्ली. आतां ऑर्डर अलाव जाल्या. बेल एप्लिकेशन 15,000ची 2 शुअरिटी सांगल्यात, थोडी कंडिशन्स कोर्टान इम्पोज केल्या आनीक तातूंत बेल एप्लिकेशन किती कंडिशन्स आसा ती? 15,000च्यो 2 शुअरिटीज सांगल्यात. गौतमाचे 2 रिलेटिव्साचे लोकल नंबर्स आनी एड्रेसीस दिवपाक लायल्यात आनी ताका नॉट टू लीव द कंट्री सांगल्या आनीक नॉट टू रिपीट ऑफेन्सीस अशें म्हणजे कंडिशन आसा. सर कंप्लाय ही ऑर्डर सकाळीं शेनवारा सकाळीं आयज जावपा आशिल्ली, पूण खंय तरी 10, 12:30, 2:30. सो वॉट वर द हर्डल्स दॅट वर? हर्डल्स अशी नाशिल्ल्यो त्यो. तातूंत कितें जालें, 2-3 सिच्युएशन्स आयली. एक म्हणल्यार गौतमाक आज सकाळीं प्रोड्यूस करपा आशिल्लो. गौतमाक प्रोडक्शन जायना जालें बिकॉज इज इन GMC, इफ आय एम नॉट रॉंग, इज इन GMC. सो त्या खातीर तो सकाळीं प्रोडक्शन मॅडमीन आपल्याक क्लॅरिटी मागली की बाबा तो खंय आसा तो आपल्याक कळय, कारण तो आज कोर्टा मुखार येवपा आशिल्लो. तो येवना म्हणल्यार कित्या खातीर येवना. सो हें क्लॅरिफिकेशन कोर्टा मुखार येता म्हणल्यार सादारण ऑलमोस्ट 12:30 वरां जालीं दनपारची. सो ताजे फाटल्यान मॅडमीन ती क्लॅरिफिकेशन्स घेतली आनी पुलिसांनी आज JC मागिल्ली. आज रिमांड आशिल्लो, सो पुलिसांनी JC मागली. सो ते JC रिमांड आनी क्लॅरिफिकेशन्स घेवन ताजे फाटल्यान तेणें 2:30 रायटली 2:30 ऑर्डर. What grounds they have accepted this bill? I have not read the order as of yet. It is to be. It might have been uploaded also, but I have not gone through the order. But our basic contention, I can only tell you that we are ready to cooperate in any which ways, whatever it is. And this investigation does not require any more custody. So might be on those counts, court might have considered our submission. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.